उत्तराखंडातली राष्ट्रपती राजवट हायकोर्टान बिरेस्तारा रद्द केले. मोदी सरकाराक मोठो धपको. राष्ट्रपती राजवट काढल्या मात काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री हरीश रावताक 29 एप्रिलाक विश्वासमत प्रवार करचो पडटलो. संविधानाच्या कलम 356चो इतले मेरेन दुरुपयोग केन्नाच जावंक ना म्हूण हायकोर्ट म्हणटा. काँग्रेसीक नेट आयलो. केंद्र सरकार खंय सुप्रीम कोर्टान वतलो. No, this is not a question of embarrassment. There are problems within the Congress legislature. The Congress legislators are divided and there are dissidents within the Congress party. So for that, how is BJP responsible? If there are Congress party resulting in minority status because of the revolt of some of its own MLAs, how is the BJP responsible for that? Central government has only reacted and acted on the basis of the recommendations of the governor and on the basis of the ground situation. What is astonishing is that the Chief Minister wrote back twice saying, I wholly agree with the floor test and as per your direction we will have it on 28th. This is the first time in the history when the Chief Minister is agreeing with the governor and yet President's rule is imposed. Friends, this is the first time when the governor wrote 8 reports, mark my words, 8 reports between 18th and 26th of March. In those reports he discussed the Speaker's role, the proceedings on the floor in the appropriation bill, the so-called sting. But after discussing them in 8 reports over 1 week, not once did he do 2 things required. One, he never said there is failure of constitutional machinery, condition precedent to 356. And he never said, I, the governor, therefore recommend President's rule. So this is a recommendation of President's rule by the central cabinet without 8 reports of the governor so recommending. कुडचडे तिळामार मिनाची येरादारी खंय चालू उरतली. मायनिंग ट्रक आनी स्कूटरीचे बुधवारा जाल्ले एक्सिडेंटान 2 बायलो आगताक गेल्यो. उगवे ते कापशे बायपास जाय मेरेन मीन येरादारी बंद दवरची म्हूण लोक मागतात. बिरेस्तारा येरादारी बंद आशिल्ली. आमदार, उपजिल्लोधिकारी आनी लोकांची बसका जाली. लोक येरादारी सुरू करूंक दिवंक तयार ना. कुडचडे तिळामार मायनिंग ट्रक आनी स्कूटरीचो एक्सिडंट जाल्लो. एक्सिडंटान सून आनी मायक मरण आयिल्ले. 2 वर्साचो ल्हान भुरगो जखमी जाल्लो. पुलिसांनी ट्रकाच्या ड्रायव्हराक भितर उडयला. उगवे ते कापशे मायनिंग बायपास रस्तो जाय मेरेन ट्रान्सपोर्ट बंद दवरचो म्हूण लोक मागतात. मायनिंग ट्रान्सपोर्ट करतना खंय रस्तो सुरक्षेचे उपाय करतले. बायपास रस्त्याक परत टेंडर काडपाचें थारला. We are not against on mining. We are not at all against on mining. We don't want to die. It could have been me because I'm passing. It could have been anybody. We are not interested in dying. And we are not against on mining. We need only the bypass road. It has been inaugurated last how many 3 years back. No bypass, no transport. इतलोच एजेंडा आमी दवरला. हेजे फुडें आमची कांयच डिमांड ना. जो पर्यंत बायपास जायना तो पर्यंत आमकां ट्रान्सपोर्ट नाका. सध्या तुमकां दोन्ही आमदारान आनी कलेक्टरान कितें एश्युरन्स दिला? मिटींग इनकम्प्लीट उरल्या. आमच्या हाजे प्रमाणे इनकम्प्लीट उरल्या. ते म्हणटात रिफरंडम घेवया गांवचे कडेन. पूण तुमी रिफरंडम घेया ऑर अदरवायज कित्याक लागून ते म्हळ्यार ट्रान्सपोर्ट चलचो काय ना चलचो हाजेर लोकां कडेन विचार करया म्हणटा. रेफरंडम सजेस्टेड बाय MLAs इज नॉट पॉसिबल. कितले लोकांनी रेफरंडम घेतले आनी इतले कॅओटिक सिच्युएशन. दिस इज जस्ट टायम मारून व्हरपाक केल्ली आयडिया आसा. आमी लास्ट 5 वर्सां जाली बायपास मागतात. हे वर्स बेश्टें उद्घाटन म्हूण केलें आनी ताजे मुखार कांय काम केलें ना. लोक हांगा मरत आसात. हांगा गांवना आमी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 पंचायत एक हे लागता म्युनिसिपॅलिटी. हांव म्युनिसिपॅलिटीची आख्खी गांवची मिटींग आपयतलो. पंचायतीक सांगता पंचायत आनी जे गांवचे डिसिजन आसा ते घेवचे. आमी हांगा 100 जाण जमा जाल्या म्हणून आख्खे गोंयचे डिसिजन आमी घेवंक शकना. म्हाज्या मतदारसंघात जे आसा हांव पंचायती आनी म्युनिसिपॅलिटीक रेजोल्युशन घेवपाक लायतलो. रेजोल्युशन कशें लोकांक येवन मिटींग घेया. मेजॉरिटी डिसिजन कितें आसा ते डिसिजन म्हाका मान्य. म्हजें हें मत. जे रिगार्डिंग कंपेन्सेशनाचो जो इश्यू आशिल्लो, जे 2 जाण विक्टीम जे एक्सिडेंटाक गेले तांकां 4 लाख म्हळ्यार 2 लाख इच. जे मायनिंग एक्सिडेंटाक जे कोण जाल्यार एक्सिडेंटल डेथ जाता तांकां 2 लाख कंपेन्सेशन मेळटा. ते इमिडिएटली कंपेन्सेशन मेळपा खातीर दोनूय आमदारांनी तांकां हेल्प करपाचें डिसायड केला.
बायपास रस्तो जाय मेरेन मिनाचो ट्रान्सपोर्ट करूंक दिवचे ना म्हूण लोकांनी थारायला. शुक्रारा सकाळी ट्रान्सपोर्ट आडोवपाचो लोकांचो प्लान चल्ला. मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण येरादारी खंय आसा तशी सुरू जातली. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. 389 जाणांच्यो कामाक्षी फॉरेक्सा आड पुलीस कागाळी आयल्यात. कागाळी वेल्यान आतां मेरेन 28 कोटींचे फ्रॉड म्हूण कळटा. कामाक्षी फॉरेक्साचे निलेश रायकराची 50 बँक खातीं इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान फ्रीज केल्यात. ते खात्यांचे बँक स्टेटमेंट सेलान मागून घेतल्यात. रायकराच्या फामिलीक सोदून पुलिसांच्यो टीमी कर्नाटक, महाराष्ट्रांत गेल्यात. मडगांवां लोकांक कोट्यांनी रुपयांची टोपी घालपी कामाक्षी फॉरेक्साच्या निलेश रायकारा आड इकॉनॉमिक सेलान फास आवळोवंक सुरवात केल्या. कंपनी आड आतां मेरेन फटवल्ल्या 389 जाणांनी कागाळी केल्यात. तांकां सुमार 28 कोटींची तोपी घाल्या. निलेश रायकार लोकांक दितालो ते नंबराचो सेल पुलिसांनी पर्वरीच्यान ताब्यात घेतला. रायकारान तो थंय वडयला म्हूण दुबाव. निलेश रायकारा कडेन 4 गाडयो आशिल्ल्यो, त्योय पुलिसांच्या हाताक लागिल्ल्यो नात. निलेश रायकार सध्या खंय लिपला ते अजून पुलिसांक कळना. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान ताची 50 बँक खातीं फ्रीज केल्यात. त्या खात्यांचे सेलान बँकांकडेन स्टेटमेंट मागल्यात. गोंयच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान निलेश रायकाराक सोदपाक महाराष्ट्र, कर्नाटकांत टिमी धाडल्यात. निलेश रायकाराक 5 दिसां भितर अटक करात नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण फटवल्ले लोक उलयतात. मंगळार मेरेन रायकाराक अटक जाली ना जाल्यार लोक खंय मोर्चा आनी धरण्याक बसतले. सो आता आमी लीगल उलयतात सगळे आमी गव्हर्नमेंटाक आनी 5 दीस दिवया. सो ट्यूसडे वी आर गोइंग टू हॅव मोर्चा, धरना. नाउ यू विल डिसाइड वेयर टू हॅव, इन मारगांव और इन पेंजिम. मारगांव. So that we have to apply. So if government is not arresting within 4 or 5 days, then we are going to have a morcha on Tuesday. So Tuesday, आम्ही memorandum देता government. Okay? Tuesday, जो तो Tuesday पहिले ते दोना जाल्यार आम्ही morcha करतले आणि हांगच पे कोयतले. आणि मागीर आम्ही सांगतले कितले येवतन मारले ते. हो ते जाणा हांगा तो सगळे जाणा पुलीस जाणा तेका कित्याक दोना नाटो हांव सांगता ना क्लियरली कित्याक दोना तेका. तेजे पार्टनर आहा ते ऑनलाइन इन्वेस्टर्स. तेजे पार्टनर आहा. तेजे पार्टनर पॉलिटिशियनूय आहा. ना जाल्यार तेका फाल्यां धरपाक जाता. आनी ते दोनूय त्या पॉलिटिशियनाक प्रेशर पडटा कोण. सो आमी क्लियरली गव्हर्नमेंटाक सांगता आम्ही रस्त्यार अरेस्ट पहिले तेका अरेस्ट करतो. तो आमचो डिमांड पयलो तेका अरेस्ट कर, उरलेले आम्ही मागीर डिसाइड करता कितें करपाचें तें. So I request all people take some collectively like Valley, Benaulim, आमी नोवे म्हणटा मेची भाषेको बगले पयले सगळ्यांनी मार्गांव आनी ती विजय सरदेसाय आहा दिगंबर कामत. So all people go and inform him this is what has happened and request him to help you. He is the president of the Congress. And he just passed his president for the Panjim police. Karnataka police is 1 month Panjim, Margaon, Delhi. So I am the officer in Delhi. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सडा जेलीन गुटखा, सिगरेट, सोरो, ड्रग्स मेळटात काय म्हूण खंय चवकशी जातली. सडा सब जेल व्हिजिटींग कमिटीचो वांगडी आमदार काब्राल मिडिया कडेन उलयलो. बिरेस्तारा जेलीचो सुप्रिटेंडंट काब्राल आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांची सड्यार बसका जाली. सड्यार जेलीन मोबायल धरून व्यसनांच्यो सगळ्यो गजाली मेळटात म्हूण मिडियान रिपोर्ट येत आसात. नॉर्मल जी जेल व्हिजिटींग कमिटीची मिटींग आसता ती मिटींग आशिल्ली, जज आशिल्लो. हांगा कितें सिस्टम गव्हर्मेंटाचो इतलो बाद जाल्लो आहा की एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी करता, आयजी प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिता, मागीर ते वचून टेंडर करता आनी मागीर ते परतून डिपॉझिट करपाक लागता. हितून खुबशे फेसिलिटी जेलाक कमी पडटा आनी आमी ते सिम्प्लिफाय करपाक आतां मागला की एटलिस्ट तांकां कितें पावर दिवचो, जेलाक दिवचो नाजाल्यार सुप्रिटेंडंटाक दिवचो हांगा. आनी बारीक इवन जर हिटर मोडलो जाल्यार तो प्रोसिजर करता म्हणल्यार हांगा खूब त्रास जाता. आनी आमी एक वुमन्स सेपरेट किचन, वुमन्स किचन सेपरेट करचे अशें मागणी केल्ली. आतां आमी बरयल्ले आयजी प्रेसिडेंटाक. आतां आमी इन्स्पेक्शन केलां. आतां तितून गुटखा गावता हे गावता तें म्हाका खबर ना. तुमी सांगताले तेजी फुडले मिटींग आमी पर्सनली इन्क्वायरी करपाक लावपाचे विचार आसतले. पूण प्रश्न आसा की एक्चुअली एलावड ना. पूण जर गावता जाल्यार तेजी इन्क्वायरी करपाक जाय. सीसीटीव्हीची सुदारणा गरजेची म्हूण काब्राल उलयलो. हांगा कितें जाता की सीसीटीव्ही कॅमेरा चलना आनी कळना तेन्ना एएमसी करचो.
म्हणजे 5 वर्सां CCTV चलना रोखडे फोन करून त्यांनी येवन रिपेअर करपाक जाय नाल्यार तेजे एस्टिमेट करता आनी कितें करता म्हणून टायम लागता अशें CCTV कॅमेराचे आतां डिसिजन घेतला की तेका AMC करचो. पंच रवींद्र वेळीपाचे मारहाण प्रकरणाची चौकशी सुरू आसा. गव्हर्नमेंट इज कंडक्टिंग द इन्क्वायरी. गव्हर्नमेंट हॅज I cannot able to say because independent magistrate inquiry is going on with the regards. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊया एक विराम.